कोण घर दीत हय घर. लाकडां मसुंडेत पावलेले म्हातारेक कोण घर दीत काय घर. वेंचणुका वेळार लोक फुडार येयले, घराक गेल्ल्यो वेरो पळयल्यो, घर बांदून दिता अशी आश्वासनां दिलीं. ह्या पावसांत घर मोडलें, म्हातारेचो संवसार उक्ताडार. इलें साव सोंपलें तशें फुडारी गायब. पर्ये मतदारसंघांतल्या कोल वाड्यावयले एके म्हातारेची काणी सांगतात तिचे शेजारी पाजारी. दोश पावसाक दिवप, समाज कल्याण खात्याक दिवप, पंचायतीक दिवप, आश्वासनां दिवन फाट करपी फुडाऱ्यांक दिवप, काय मातयेच्या घरांत जिणेचो उत्तरार्ध जगपी म्हातारेक दिवप कळना. दोश आसत जाल्यार तो सुदरपाची तितलीच गरज. हें तुमी पळयतात तें पार्वती गांवकार नांवाचें म्हातारेचें घर. उत्तर गोंयांतल्या पर्ये मतदारसंघांत कोल वाड्यार तिणें आपल्याच हातीन तें उबें केल्लें. मुखदुर्बळ म्हातारी दुसऱ्या कोणाक दोश दिवपाक शकना, कित्याक तर ती आपलें दुख्ख सारकें मांडपाक शकना. आनी पयलीं कशें आसलें घर? अरे फुटळी गेली. चिराळे गेल्ले. कितकी वर्सां जालीं घराक? मागीर तूं आतां पयलीं पासून ह्याच घरान रावता? खूब बांदलेली दुकान. हां, थंयसर रावताली तूं. आनी चिराळे गेल्ले तुवें कोणाक सांगूंक बी नासलें अशें? लोकांनी बघला न्हू. आनी काल पडले. आतां कोणाक सांगला बी पडला बी म्हणून? हां, पंचायतीन सांगला. येयल्ले कोण पळोवपाक? येयल्ले. आनी कितें दिता बी म्हणलेलो तुका? हां, दिता बी कितें म्हणलेलें? अशें मदत कितें करता म्हणलेली? ना अजून करूंक ना. बरो नाही सगळं. आनी कितें सामान बी गेलें तुजें भितर पडलें तेन्ना काय? गेला ते आयदनां बी गेलीं सगळीं. आनी तूं एकटीच रावता? एकली आनी कोण ना. आनी गळांक लागला. आतां सगळें गळटा. आतां काकेच घातले. आनी अशीच रावता तूं आतां? अंदूच्या पावसांत पुराय घर घो जालें. भर पावसांत संवसार उक्ताडार पडलो. घराक वेरो गेल्यार बरीच वर्सां जाल्लीं. घरांत एकलीच म्हातारी. तिचें एक मत भोव मोलादीक. फुडाऱ्यांनी तें मेळयलें, पूण म्हातारेन घर वगडायलें. तिच्या घराक मोलच नासलें, तें पावसान दाखोवन दिलें. म्हातारीच्या सुखी संवसाराची तेस्तुमेद शेजारी. तीच सांगतात म्हातारीची काणी. पयलीं घर तें मातयेचेंच आसलें, ताका सबंद फुटळ गेल्ल्यो आनी तें पडपाचें हेजेरूच आसलें. ते अंदू तो खूबच पावस लागलो आनी तें घर पडलें. तें आमचे सायटीक पत्रे आसले, ते पत्र्यांचेर पडले आनी आमचे तरी आमी कोण नसलीं म्हणून आमी आमची भुरगीं बाळां सगळीं साल्वार जालीं. नाल्यार त्या घरान ती जाणटी ती एकटीच रावता आनी तिजो कोण ना. आनी अशें तिका आतां सांगलेलें बी कोणी कितें घर बी हें करून दिता म्हणून सारकें? तिका इलेक्शनाच्या टायमार सांगलेलें म्हटल्यार आजून का कोणी तिका आयज येवन सांगलां अशें तलाट्यान कितें आनी करता म्हणून. अजून तरी कांय मदत करूंक ना. हेज्यान फुडें MLA बी येयल्ली कोण? ना. गोवा 365 खातीर पर्ये सांखळेच्यान महेश गोवेकार.